as per directions of collector आम्ही एक सरप्राईज इन्स्पेक्शन केले. फाटल्या दिसांनी अमोनिया टँकर पडलो आणि लिकेज जाले त्या खातीर to verify whether all the tankers which are carrying the capsule is safe from all angles and whether they've got all the permissions, approvals from different authority. आणि त्यांच्याकडे जे टँकर्स सध्या वापरता पळय तितल्यांकूय त्यांच्याकडे परमिशन्स इज वॅलिड टिल डिसेंबर 2018 पर्यंत परमिशन आसा. नाजाल्यार ते स्टॉप करपाची अशी तयारी आसलेली आमची. पण तेंच्यांनी जे कितें टँकर आसा पळय तितले तेंच्यांनी सारके आसा म्हणून आमकां कॉपी दिला तेंच्यांनी. ते सगळे कॉपी कलेक्टराक धाडलेले आसा. टँकर जे तेंचे सध्या वापरता पळय जी कॅप्सूल्स फॉर कॅरिंग एमोनिया ते सगळे दे हॅव गॉट विजिबिलिटी सर्टिफिकेट, दे आर फिट आणि वॅलिड लायसन्सीसार आसा. आनी जो टँकर जो पडलो ताका क्रॅक कित्याक लागून गेलो ते व्हेरीफाय करपाक आमी गेल्ले. आनी दे हॅव नॉट रिसिव्ड एनी रिपोर्ट फ्रॉम द ऑथॉरिटी वेर दे हॅव सेंट इट. तांकां दे टेक अ रिपोर्ट फ्रॉम गव्हर्मेंट, सेंट्रल गव्हर्मेंट अंडर एक्सप्लोजिव्स ॲक्ट कितें तरी. त्या प्रमाणे ती तेंच्यांनी रिपोर्ट धाडला. ते म्हणटा 2 विकांनी तांकां कळटलें. अदरवायज दॅट टँकर वीच हॅड लीक म्हणजे ताका लिकेज जावपाक जायना तो इवन पडलो जाल्यार. इट हॅज गॉट मेनी प्रोटेक्शन्स. तेजो वाल बसून ते भितरल्यान बोल्ट केल्लो आसता. पूण तो टँकर लिकेज जालो इट इज समथींग नॉट गूड. सो त्या एंगलांतल्यान पळोवपाक आनी फुडें अशें जावपाक जायना म्हणून आमी एक सरप्रायज विजीट मारली. आनी बिसायड्स दॅट अदर परमिशन्स कितें आसा ते सगळे व्हेरीफाय केले डॉक्युमेंट्स तेंचे. पूण तेंचे कडेन चडशे वॅलीड डॉक्युमेंट्स आसा. चिखले ग्राउंडा कडेन 19 जानेराक फातोडेर अमोनियाचो टँकर उमटल्लो. फातोडेर 3च्या सुमाराक वास्को चिखली मार्गार ही गजाल घडिल्ली. टँकरांतल्यान अमोनियाची गळती सुरू जाल्ल्यान त्या वाठारांत प्रवेश बंदी करून लागसरच्या लोकवस्तींतल्या लोकांक थंयच्यान हालोवचे पडिल्ले. ताचेरूय एक्सप्लोजीव एक्टा खाला एक्शन चल्ल्या. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक.